दलगाद कोंकणी अकादमी पणजे थावन तुमकां ही बातमी. डिकेन दिसाळे व सताळे उसळावचे अशें पत्रकारिता दिसा निमतान PO इस्तिवसान मत उक्तायलें. दलगाद कोंकणी अकादमीन दिसाळे व साताळे उसवाडा हाडचे जे वरवीं रोमी लिपींत वापरतल्यांचे एक अपूर्ण सपन पूर्ण जातलें अशें मत ज्येश्ठ बरोवपी आनी पत्रकार PO इस्तिवस हाणें उक्तायलें. 2 फेब्रुवारी दिसाक डिकेन घडोवन हाडलेल्या पत्रकारिता दिसा निमतान तो DKच्या रेजिनाल्ड फेर्नांडीस सभाघरांत उलयतालो. ताचे बरोबर DKचो अध्यक्ष विन्सी क्वाद्रूस, चिटनीस विलियम फेर्नांडीस आनी भंडारी सेल्सो फेर्नांडीस माचयेर हाजीर आसले. हे समयार मुखेल उलोवप करतना PO इस्तिवसान पत्रकारिता कोंकणींतल्यान आसा वा ना, खंय कमी पडटा ह्या विशयाचेर आपले विचार मांडले. कोंकणींतल्यान पत्रकारितेचे मूळ ते ताळ मेरेन ताणें आपल्या उलोवपांत म्हायती दिली आनी कांय सुचोवण्यो केले. बरोवपांत एकसारखेपण आनी कमी जायत आसलेलो वाचक वर्ग वाडोवचेरूय ताणें भर दिलो. DK दर वर्सा 2 फेब्रुवारी हो पत्रकारिता दीस म्हूण मनयता आनी कोंकणी पत्रकारितेंत जाल्ले बदल आनी प्रगती लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न करता. तिचो हेतू जावन आसा जें कितें कोंकणी भाशेंत पयलें घडलें तें रोमी लिपींत आनी देखूनच रोमी लिपीक सगळ्यांनी फावो तसो मान दिवंक जाय. सर्गेस्त एदवार्द जुझे ब्रुंदे सोज हाणें 2 फेब्रुवारीचे 1889 दिसा पुणे शारांत थावन उदेंतीचे साळक हे पयलेंच रोमी कोंकणींतलें पत्र उजवाडायलें. हो इतिहासीक खीण DK समोर उमता. DKचो अध्यक्ष विन्सी क्वाद्रूसान सर्गेस्त एदवार्दाच्या फोटवाक फुलांचो हार घालून श्रद्धांजली ओंपली. ह्या इतिहासीक दिसाचें महत्व पटोवन दितना विन्सी क्वाद्रूसान DKन घडोवन हाडलेल्या साहित्यीक स्पर्धांच्या जिखणाऱ्यांनी कोंकणी सारकी बरोवंक शिकचे खातीर अकादमी घडोवन हाडटा त्या कार्यशाळांनी वांटो घेवंक उलो मारलो आनी कोंकणी नेमाळ्यांची आनी पत्रांची खोलायेन म्हायती दिली. पत्रकारिता दीस आनीकूय फुलोवन हाडूंक ह्याच दिसा DKन घडोवन हाडलेले साहित्यीक स्पर्धांनी यश मेळयलेले तांकां इनामां वांटलीं. कविता विभागांत एरिडन गोम्स, एडविन फेर्नांडीस आनी एस्टन गोम्स हांकां पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम फावो जालें, जाल्यार एपिफानियो वालादारीस आनी जेनिस फेर्नांडीस हांकां उमेद वाडोवपी इनामां भेटयलीं. कोता विभागांत सावियो पिंटो हाका पयलें इनाम, सायलेक्स डिसोजा हाका दुसरें इनाम आनी एपिफानियो मेंडीस हाका तिसरें इनाम फावो जालें. निबंध विभागांत समीक्षा पै धुंगट हाका पयलें इनाम, फादर एंटनी कार्वालो हाका दुसरें इनाम आनी एलिना फेर्नांडीस हाका तिसरें इनाम फावो जालें, जाल्यार फादर जुझे सिल्वेराक उमेद वाडोवपी इनाम दिलें. सुरवेक विलियम फेर्नांडीस हाणें येवकार दिलो आनी सेल्सो फेर्नांडीसान हाजीर आसलेल्यांचे उपकार आटयले. ही कार्यावळ बेस बरे रितीन कोंकणी बरोवपी मिनीन आल्मेदा हाणें सूत्र संचालन करून सांबाळली.